तू आमच्या प्रॉपर्टी येऊ ना म्हणून सांगू नका अजून. तुवें एनओसी दिल्या म्हटल्या पळय न्ही, ते मनीस येयले. आयक सांगता 4 जाण हो, 1 2 3 4 जाण येयल्या. कितें तू आमच्या प्रॉपर्टी येऊ ना म्हणू नका अजून. तू जरा म्हाका काय ना प्रॉब्लेम, काम बंद जाल्यार बंद, आय विल गो. म्हाका प्रॉब्लेम काय नाही. सध्या जेसीबी ती काम करना न्ही आमी, जाल्यार तूं उतर पळयत जाल्यार हांगा जेसीबी वयता आनी मोठे मोठे ट्रक पायपलायनी घेवन येता. जाल्यार आमी हांगा येयले पळय हांगा नाल्यान, ज्या नाल्यान नॅचरल वॉटर स्ट्रीम झरे खुबशा प्रमाणान आसा, ते हांगा हेंच्यांनी लँड फिलिंग केलां आनी मोठ्या प्रमाणान पायपलायनीचें काम चल्लां. आमी तेंच्या सुपरवायझराक विचारलें, बाबा हें कसलें काम चल्लां? तो आमकां गांजेच्यान जी पायपलायन येता पळय न्ही, त्या पायपलायनी आमी हांगासरल्या व्हाळांतल्यान व्हरतले. 2 पायपलायनी येता 900 mmच्यो आनी दोनी पॅरलल आसा. तो म्हणून आमी 2 मिटर डीप घालतले खणटले आनी तेज्या वयर मागीर मातयेचें फिलिंग येतलें. आतां प्रश्न असो आसा, ज्या जाग्यार झरे एक्टीव आसा आनी जे एक्चुली WRDन रिचार्ज करपाची गरज आसा, ते 2 मिटर हे फिलिंग करून कितें साध्य करपाक सोदता? ह्या वाड्यार ही जे आतां सगळे जे ग्रामस्थ हांगा जमलेले आसा, दाट वाड्यांतले जावं एरावंड एरियेंतले, तांकां हांगा फक्त दिसाचे 2 वरां उदक येता. असल्या परिस्थितीन हांकां सोर्स ऑफ वॉटर म्हणटा पळय न्ही, ते हेच झरे आसा आनी ते जर पुरयले गेले न्ही जाल्यार तेंचेर एक मोठें संकट येता फुडें काळांतरान. नाल्यांतल्यान 2 पायपलायनी 900 mmचे व्हरप हे सोयीस्कर ठरचें ना. झऱ्यांचेर इफेक्ट जातलो आनी झरे मरतले. ना पंचायतीन एनओसी बी कितें दिल्या ताका? आमी डॉक्युमेंट मागले हेंचे कडेन, ते म्हणटा ऑफिस मेळ म्हणटा, ते आमकां डॉक्युमेंट प्रोवायड करिना. आमकां ते पायपलायन हेवटच्यान घालता ती दुसरे कडल्यान घालची न्ही, कशें मारता. हे व्हाळाक पळय न्ही कितें आसतलें, उदक भरपूर आसतलें. आमी न्हांवपाक धुवपाक सगळें म्हणल्यार व्हाळाचेर येताले. व्हाळांच्यान म्हणल्यार कमीत कमी कमर भर तरी उदक मेळटालें आमकां गिमाक. पावसाक तर वचपाक येवपाक मेळनाशिल्लें. झरे आसा हेका? हेका झरे आसा भरपूर. झऱ्याचें उदक लोक पिताले सगळे. आमकां जेन्ना उदक पयलीं आमकां बांयचें आसतालें, बांय सुकले जाल्यार आमी हांगा झऱ्याचें उदक व्हरताले आनी पिताले.